माझें नांव विश्वास कांदोळकर बस्तोरचो रहिवासी. आयज मिटींग घेतिल्ली पळय, कित्याक खातीर घेतिल्ली? आयज मिटींग घेतलेली. काल एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो की तेची बॉडी आमच्या हांगासरल्या गांवाचे तो भुरगो तेची बॉडी हांगा जळोवपाक दिवंक ना, ती म्हापशा व्हरची पडली म्हणून. हेजो मेन कारण कितें? हेका मेन कारण एक्चुअली ते व्हिडिओ पळयल्या उपरांत अशें कळलें की हांगासर बस्तोरच्या गांवच्या लोकांनी आनी हे आमच्या विलेज पंचायतीन तांकां दिवंक ना म्हणून. पूण तशें नासलें तें. हांगा बस्तोरची ती मसुंडेची कमिटी जी आहा न्हू, ती कमिटी फंक्शन ना 10 वर्सां जाल्ली आनी एकटोच मनीस ती चावी घेतल्या आनी तो फक्त मेंटेनन्स पळयता. म्हाका दिसता हेंचे मनीस जो आसलो ते चावी हाडपाक गेलो आसतलो आनी ते चावी त्या टायमार तेजे कडेन नासली. ती कोणी तरी व्हेल्ली, एक बॉडी थंयसर उलपोवपाची आसली, तेणी ती बॉडी व्हेल्ली दुसऱ्या पार्टी. पूण तेजे कडेन चावी ना म्हणटकच तेणी ना म्हणून सांगलें आसतली चावी. आनी हेंचें मत जालां आसतलें कित्याक आमकां ते जळोवंक दिना म्हणून. मिसअंडरस्टँडींग जालां आसतलें म्हणून तेंच्यांनी म्हापशा येयलें आसतली. तेणें हांगासर बॉडी जळोवपाचो असो गांवकारांनी कांयच ठरवना, पंचायतीचो ठराव ना. हांगा कोविडच्यो बॉडी जळोवपाचो ठराव असो घेवपूच ना. आनी आयचे मिटींग आमी घेतलेली आहा, हेतून ठराव जो असो जाल्लो आहा की बॉडी जळोवपाच्यो आहा. कळ्ळें? कोणाचोच कांय प्रश्न ना. हे फक्त मिसअंडरस्टँडींग जाल्लें आहा आनी तेंच्यांनी ते व्हिडिओ व्हायरल केल्लो आहा. तुमी कमिटी चेंज बी करतले अशें कितें? आतां 10 वर्सां कोण कमिटीन आसले ते आमचे कडेन कोण आयज कमिटीचे मेंबर येवंक ना. आतां आमी सरपंचाक सांगलेलें आहा की तूं एक नोटीस काड, जेंका जेंका ही म्युन्सिपालिटी लागता ते सगळ्या गांवकारांक हांगा उलय आनी तेन्ना आमी नवी कमिटी काडया आनी ती फंक्शनींग करया. टील देन सरपंचान पंचायतीच्या वाटेनसून आतां कितें सिच्युएशन आहा तें हँडल करपाचें. काल आतां एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो तो जायते कडेन पावलेलो आसा. सो त्या तेजेर काल आमी सांगलेलें की आमी मिटींग घेतले म्हणून. सो आमी पंचायतीचे मेंबर्स तशेंच विलेजर्स आतां डिसिजन कितें जालां, आमी तेंच्यांनी कोणाक विचारलां आनी कोणें ना म्हटलां, जे रिलेटिव्स आहा तेचे अशोक नायकाचे, ते आमकां काय तेंच्यांनी क्लियर करूंक ना. सो तेजेर आमी काय पंचायतीन एज अ पंचायत ते म्हणटा, जावं कोण तेंचो तो वांगडी आसलो तो डायरेक्ट पंचायतीक एब्यूज करता. तेंच्यांनी पयलीं खबर काडूंक जाय आसली बाबा पंचायतीन ऑब्जेक्शन घातलां काय पंचायतीन ना म्हटलां. डायरेक्ट तेका एक खंयच्या एका देवळाक जावं आमचे कॅथलीक भावांची चर्च, तेका तेंची सेपरेट कमिटी आसता, तेंचे डिसिजन ते घेता. हितून आमकां पंचायतीक ब्लेम करूं शकना ते. डायरेक्ट एलिगेशनां करता आनी बेशरम हें सारकें न्हू. सो आमी पंचायतीन पयलीं स्वतीर ऑब्जेक्शन दिवंक ना. ते कमिटीचें कितें आहा ते कमिटी कोणें ऑब्जेक्शन जावं कोणें ना म्हटलें हें करपाक उलपोवपाक ते बॉडी ते पयलीं क्लॅरिफाय करूंक जाय आसलें. दुसरी गजाल, आमी ऑब्जेक्शन हाडूंक शकना आमचे कॅथलीक भावाक. आमी पुरपाक जावं तेंचे लास्ट रायट्स फायनल रायट्स करपाक बरियल सर्टिफिकेट बीन दिता. आमकां प्रॉब्लेम कांय ना. तेंच्यांनी आपले परीन कशें कितें आहा ते मनीस येयला आनी तेंच्यांनी उलपो येतासले विचारून. सो आतां दुसरी गजाल, कमिटी म्हणटा ती सारकी बेश्टी बुकार आसा. तेंचे कांय एक्टीव रोल असो कांय ना हितून, अशें म्हाका कळोन येयला हे मिटिंगेचेर. तशेंच फक्त एकटोच कोण तरी थंयसर केअरटेकर जावं मेंटेनन्स तो करतालो. सो तोच सगळें हें करतालो, कितें जाय नाका क्लिनिनस कितें आहा तें सगळें तोच करतालो आनी तेका बाकीचे विलेजर सपोर्ट करताले. ते चावी कितें आसली तेजे कडेन, हे दिसता तेजे कडेन गेल्ले, बाबा आपूण कमिटीचो मेंबर न्हू जाल्यार आपूण कोण न्हू, आपूण फक्त केअरटेकर जावं आपूण हें करता. त्या दिसा तेजे कडेन चावी ना जाली, तेंच्यांनी चावी नाका. तेंचे मिसअंडरस्टँडींग तेंच्या रिलेटिव्सांचे जावं फ्रेंडांचे जाला जायत आसूं शकता. सो आतां मिटिंगेन कितें जालां, म्हाका लोकांनी सांगलें इनिशिएटीव घे म्हणून आनी न्यू कमिटी तुज्या अंडर हें कर म्हणून. सद्या तरी आमी हें कितें आहा तें बॉडीज बीन येतले, कोण हें जातले भायर पडटले पडनाका अशें दिसता की जायत्यो केसी वाडत आसात. पूण आमी आमचे गांवच्या लोकांनी हें घेतलां की न्यू कमिटी काडची मसुंडीचे. सद्या तरी आमी हें करचें कमिटी काडसर सगळ्यांक कॉल लेटर नोटीस काडून सगळ्यांक नोटीस पावोवन ती कमिटी मेंबरांक हाडून आफोवन ती एक हें करचें म्हणून. आनी तितूनच त्या हितून रुल्स एंड रेग्युलेशन हें घालचें म्हणून. आनी बेश्टेच ते आमदाराचेर एलिगेशन घालता, आमचेर एलिगेशन घालता. वयल्यान आमदारान जायते तरेन तांकां हेल्प केला, अशें तेंच्यांनी एलिगेशनां बेश्टी आनी एब्युजीव हें लँग्वेज यूज करपाची न्हू.
त्याने जायते MP लेडांसून आमच्या आमदारान पास करून हाडल्या काय बरी 40 लॅक्साची हे बांदला थंय हिंदू क्रिमेटोरियम अशें बेश्टे विनाकारण आता मोबायलाचे हे आसा जमानान इतले व्हायरल जाल्लो आसा आनी आमच्या पंचायतीचें नांव खंय तरी बदनाम करून करता हेजेर हांव चड करून डेप्युटी कलेक्टराक इन्फॉर्म करतलो आनी बेश्टे विनाकारण आमकां हितून घोवळ्या आनी आमचे पंचायतीचें नांव घाण केलां बस्तोरचें नांव घाण केलां म्हणून हांव डेप्युटी कलेक्टराचे पासून हे पावयतलो आनी ताका लेटर करतलो थँक्यू